आमची सेक्युरिटी पर्सनल सांगतात ते भाशेन मातशें आयकुचें. तुमचे सेवेक बगीज दवरलेले आसात तांचो प्रयोग करचो. मानवंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो. हो आसा नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय. जेजू बरी खबर पोरगोटीत वेतालो, पिडीवंतांक पेकोवणी दितालो आनी गरजेवंतांक नवें जिवीत फावो करतालो. समाजान भायर आयल्यांत, ओपयस केल्ल्यांत, तशेंच पातक्यां सवें दोयाळ आनी काकलुटसार जातालो. मानवंत आग्नेल ताच्या गुंवळिकी मुणयारपण चलयतालो तेन्ना सगल्यांक ओदीक करून पिडीवंतांक आनी जाणट्यांक आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांक भेट करतालो. तांकां खेरीत मोगान वेंगयतालो आनी उदारपणान आदार दितालो. राशोल सेमिनारींत आत्मीक गुरू आसतना पिडीवंत शिकप्यांची निगा घेतालो. थंय बारीक जोराचो एक पिडीवंत भुरगो आसलो. ताचे पिडयेचो वसो लागत म्हूण ताचे सोरशीं वचूंक सगळे भियेताले. पूण पाद्र आग्नेल ताच्या कुडांत वचून ताका भेट दितालो आनी मोगान ताची सेवा करतालो. मानवंत आग्नेल आमकां दयाळायेचो नमुनो. ह्या 9व्या नोवेनाक हाजीर जावन ताच्या सांत कोरोना खातीर भावार्थान मागुया. मीस सुरू जावपाचो वेळ जाल्लो आसा. आयज पिकोवणेचो दीस म्हणटोच आमी तुमकां सगल्यांक पवित्र तेलान मागतले हांव जी दुयेंत आसात, जांचे लागीं चलूंक जायना, आमची व्हील चेअर्स आसात, तांचो प्रयोग करून फुडें येवची. फुडलो जागो फकत जी दुयेंत आसात आनी व्हील चेअरार आसात तांकां रिजर्व केल्लो आसा. इश्टानो, आमी तुमचे लागीं मागतात तुमच्यो व्हॅल्युएबल्स मातशे सांबाळात. तुमचे बॅगां, तुमच्यो दुसऱ्यो वस्तू, चेन जावं दुसऱ्यो वस्तू मातशे सांबाळात. कित्याक चड लोक आसा म्हणटोच कितेंय जावंक शकता. तुमच्यो व्हॅल्युएबल्स मातशे सांबाळच्यो. मोगाल भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज आवडयता. ह्या मिसाची केरीत इतेसावा. डिएंड्रा, डेनेली, इज्रियल आनी जल्मल्ल्या भुरग्याक बरी भलायकी मागता. डेनिस आनी सिबोला पिरीस, मांदूर. गिल्बर्टाक जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. मेगमा रॉड्रिगीस, कोर्लीम. फामिलीक बरी भलायकी मागता. ओजवी कोस्ता, मारगांव. सिस्टर मिसियाक मान्यवंत आग्नेला मोसोतीन पेकोवणी मागता. पिलार सिस्टर्स, लोतोलीम. दिनवासनेचे मीस भेटयता. इवेत देसा आनी फामील, पेंजीम. केरीत इतिहासा पासत मीस भेटयता. देसिरिया वाज, म्हापसा. सिस्टर मिजिया पासत बरी आसा म्हूण दिनवासता आनी पूर्ण पेकोवणी मागता. मिंगेल आनी मारिया मिनेजीस, वास्को.
एनसी आनी सेनवर्डाक लग्ना दिसा देवाक दिनवासता कायतानो फेर्नांडीस लोतोलीम. सावियाक बरी भलायकी मागता फिलोमेना डायस लोतोलीम. जोझफ वास मेंडीस बरो जावंक मागता ताची फामील वेर्ना. इमॅन्युएल जेरमाया आनी जिसेलाक बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्का संतोष डिसिल्वा चांदोर. दिनवासनेचे मीस सेलिना मेस्क्विता बातीम. यान केट बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्का संतोष डिसिल्वा चांदोर. जाकोब रुजारियोक बरी भलायकी आनी पेकोवणी मागता डॉरिस रुजारियो दाबोलीम. आमी सगळीं उबी रावया आनी यादनिकाक येवकार दिवंक प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमचो विशय मान्यवंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो. जेसून आपल्या बापाची येवजण स्विकारून आपले संवसारी मिसांव पोरजेच्या मोगान आनी जबाबदारेन फुडें व्हेलें. आपल्या मिसावांत आपल्या आसण्या वरवीं जेसून भेदभाव पळयनासतना समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांक भेट केली. थोड्यांक पेकोवणी दिली, हेरांची नवसोरणी केली, बरें शिपडायलें. बापाच्या दयाळायेची आमकां वळख दिली. ह्याच मिसावान हेच मिसांव फुडें व्हरूंक जेसून शिसांक विचले, आकारले आनी पाठयले. आयज जेसू आमकां बरें शिपडावंक पाठयता. हें आमी उर्बेन करूंक ह्या मिसार आमी देवाची कृपा मागुया. देवाची दयाळाय आमच्या जिवितांत अणभवूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमी चुकल्या. आमच्या वायटाचें दूख धरून दोनूय देवा लागीं बोगसणी मागुया. आनी देवाचेच कातलुतीक उलो मारून सांगाताक म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सोर पुलीस देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमच्या कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडापें केलें. पिडेंत कश्टवतल्या आमच्या भावां भयणां खातीर आमचें प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंत आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराच्या सुरवंडरा खातीर सासणीक आनी मोगान आपले कोश्ट भोगूंक तांकां तुजी कृपा फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चोकरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायस प्रवादाचें पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पुराचो आत्मो मुजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पुराचे कृपेचें वरोस आनी ताचे जोडतीचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा स्वातेर तांकां फुलां माळून दिवंक, खोंती दुखेचें आवरण काडून तांच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडून मेंगी जालेल्यांक वाकाणीचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो मोग सर्वेस्पुरा
सदांकाल वाकाणटलें पोतून म्हणया तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावळो ताका घोट कोत्तलो. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. म्हज्या विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटलो आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. देवाची उतराय कांताती, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक ब्रेस्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगा आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाल भावांभयणो, आयज ह्या निमाणे दिसा खेरीत भाशेन आमी जाणट्यांक आनी पिडेस्तां खातीर हो दीस भेटयता. आनी तुमी तर नदर भोंवडायत जाल्यार पळयतल्यात जायते याज्ञीक तुमचे सेवेक आसात. म्हाका थावें आसा आयज घडये जायत्या जाणांक आमच्या याज्ञिकांक दुसरो कार्यक्रम आशिल्लो, दुसरे अपॉयंटमेंट आशिल्ले, तरी ते कॅन्सल करून आयज तुमचे पासत तुमचे सेवेक हांगासर आसात. आनी भशेन आयज आमचो विशय जिवाळ जाता. मानेवंत आग्नेल सगळ्यांक दोयाळाचो नमुनो, कित्याक आमी पिलार संस्थेचे याज्ञीक आनी याज्ञीक
ह्याच मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी चलून ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून ही कोरणी दोयाळाची आयज तुमचे सवें आमी दाखोड करता. मोगाल बाबा भयणो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता आनी आमची पिडा वेगवेगळी, जावं डायबिटीज, जावं ब्लड प्रेशर, जावं आर्थरायटीस, जावं कांकराची पिडा आनी आदी. आनी आमचे पिडे प्रमाणे दर एका खाशेल्या दोतोराशी आमी वेता, वेगवेगळ्या दोतोरांशी आमी वेता आमच्या पिडे प्रमाणे. पूण आयज आमची सगल्यांची पिडा घेवन आमी एकूच दोतोराशी आयल्या आनी तो दोतोर म्हणल्यार आमचो जेजू क्रिस्त. आनी होच जेजू क्रिस्त आयज आमकां मोनाची शांती, आमच्या बबार्ता प्रमाणे आमकां कुडीची पेकोवणी आनी आमची पिडेक फुडो करूंक आमकां कुरपा तो दितलो. हें आमचें सगल्यांचें आयज आस्वासन जावं दी हे मिसांत वांटो घेता आसतना. आनी अशी कल्पना आमी चिंतता आसतना मोगाच्या पयलीं जेजू आमकां बरेपण फावो करतलो म्हूण जायते फावटी आमचे पिडेक फुडो करता आसतना आमचें धोरण अशें जाता, सायबा ही पिडा तुवें म्हाका कित्याक दिल्या, सायबा हे पिडे वरवीं तुवें म्हाका कित्याक शिरापलाय. पूण हो प्रश्न हांव तुमच्या मुखार मांडूंक सोदतां. देव आमकां पिडे वरवीं शिरापता काय? कांय वर्सां फाटीं मोगाच्या भावमेनो एका पाद विगारान पास्कांच्या काळार गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक म्हजो आदार मागलो आनी नेमलेल्या दिसाक हे पाद विगाराक आदार दिवंक ताचे फिरगोशेंत हांव गेलो. आनी घरांनी गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक भोंवता आसतना एका घरांत जेन्ना हांव भितर सरतालो ते वांगड्याची हांव थोडी भोव वासपूस करतालो, तितलो वेळ आसूंक नासलो. आनी तांची खबर मात गेल्या उपरांत तांची ह्यो सगल्यो अडचण्यो मागण्यांत उबारतलो, त्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालतलो आनी दुसऱ्या घरांत हांव भितर सरतलो. अशें एका घरांत भितर सरलें तेन्ना 12 ते 14 वर्सांचें भुरगें, चेडूं भुरगें थंयसर हांवें पडलें. ते आपले तकलेक एक तुवालो रेवडावन आशिल्लें. तेन्ना ते चेडवाक हांवें प्रश्न केलो, बाय अजी तकलेक तुवें तुवालो कित्याक बांदलाय, तुजे तकलेक हो तुवालो कित्याक रेवडायलाय? हे चेडवाचो बापूय जो म्हजे बराबर घरांनी भोंवतालो तो म्हणूंक लागलो, फादर म्हज्या दुवेक ट्युमर जाला. हें आयकून मोगाच्या भावमेनो म्हज्या आंगाची लव उबी जाली. 12 ते 14 वर्सांचें सुपुरलें भुरगें हे मारेगार पिडीन ते कश्टवतालें. हे गोरब्याचेर आशिर्वाद घातले उपरांत थोडो वेळ हे भुरग्या सांगाताक हांवें सारलो आनी तेन्ना ह्या भुरग्यान म्हाका 2 प्रश्न केले. म्हणूंक लागलें, फादर देवान ही पिडा म्हजेर कित्याक धाडल्या? दुसरो प्रश्न, देवान म्हाका कित्याक शिरापलां? हें आयकून म्हजेच कुडींत बोड घेवन थोडोसो वेळ ओगीच रावन ते चेडवाक हांवें असो प्रश्न केलो, बाय हे पिडेंतल्यान देव तुका आपली येवजण उगडाबी करूंक सोदता. तुजी पिडा, तुजे कोश्ट हो सुपुल्लो भाग हे देवाचे व्हडले येवजणीचो, तो तुका घोडे आतां दिश्टी पडना. दुसरें ते चेडवाक हांवें म्हणलें, जरी तर तूं हे पिडेंत कश्टवता, त्रास भोगता हांव जाणा, कितलेंय तुका हांव सांगूं तुका समाधान जावचें ना, पूण तुजे बराबर तुजो देव कश्टवता हें जाणा जावं. आनी तिसरे सुवातेर ते भुरग्याक हांवें म्हणलें, बाय तुजे कोश्ट बेश्टे वचूंक दिना काय. हांव जाणा तूं जायतें सोंसता, पूण तुजे कोश्टांतल्यान तुज्यांनी जायतें बरेंपण तुजेच फामिलीक, तुजे पवित्र सोबेक. आनी निमणे सुवातेर म्हणलें, म्हज्या पाद्रीपणाक भेटय, म्हज्या जिवितान पवित्र जावंक तुजे कोश्ट भेटय अशें ते चेडवाक हांवें सांगलें. आनी ते घरांतसून भायर सरून दुसऱ्या घरान हांव गेलो. कांय दिसांनी हे फिरगोजीचो पाद विगार म्हजेशी आयलो एक चीट घेवन. ती चीट उगडीत जाल्यार कितें वाचतलो? तें चेडूं म्हणटा, फादर जायते दीस जाले आनी जायते म्हयने गेले, सदांच म्हजी पिडा एक शिराप म्हूण ते पिडेक हांव फुडो करतालो, पूण तुका आयकले उपरांत एक दुसरेच दिशेन, एक आत्मीक दिशेन ही म्हजी पिडा हांव भोगूंक लागलें. आतां म्हाका वायट दिसना, पूण देवाची इच्छा म्हूण म्हज्या जिवितांत हांव मानून घेतां. वय मोगाच्या भावमेनो, देव पिडेंतल्यान आमकां शिराप ना, पूण देवाची येवजण हे पिडेंतल्यान देव आमकां उगती करूंक सोदता.
जितले पावटी आमी कश्टावता तितलेय पावटी आमचो देव आमच्या सांगाताक कश्टावता आनी पिडींतल्यान आमच्यांनी जायतें बरेंपण हाडूंक जाता. जर देव आमकां पिडींत शिरापतलो आसलो जाल्यार देवान आपल्या पुताकूय शिरापलो आसतलो. कित्याक मोगाच्या भयणो, जेजू एका मिरमिऱ्याचें एका शिरापाचें मरण मरता आनी हेच पासत भाग्योन पावलू क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो. कुर्सार मेलेल्या मनशाक तुमी देवाचो पूत म्हणटात आनी ताचो पाटलाव करतात, अशें चिंतून भाग्योन पावलू क्रिस्तांवांक दुमाळो दिता. क्रिस्तांवांक तो नाटक करूंक सोदता आनी असले वेळार मोगाच्या भावमिनो जेजू ताका दर्शनान दिसती पडटा. कित्याक भाग्योन पावलूची समूर्त शिकयताली की कुर्सार उमकोळायलो, कुर्सार मेल्लो, देवान शिरापलेलो. दुसरे स्मुर्तीन 21 वरान 23 वडीन आमकां अशें बरयल्लें मेळटा. ड्युट्रॉन कुर्सार मेल्लो, देवान शिरापलो. जेजू कुर्सार मेल्लो आनी पासत देवान ताका शिरापलो. तुमी ताका देवाचो पूत म्हणटात आनी भाग्योन पावलू ह्या लोकांक कोबार करूंक सोदता. आनी अशी ती येवजण येवजिता आसतना दामास्काक वेता आसतना मोगाच्या भयणो जेजू ताका दिश्टी पडटा, घोड्या वेलो ताका शेवटिता आनी असले वेळार हो पुनो जिवन जेजू भाग्योन पावलूचें आत्मसमर्पण करता, ताका आपलो अनुभव दिता. भाग्योन पावलू जेजूक पुनो जिवन जाल्ले जेजूक आपल्या जिवितांत अनुभवता आनी अनुभवलेलो जेजू आतां तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. अनुभवलेल्या जेजूची दयाळाय तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. हो भाग्योन पावलू क्रिस्तांवांक जो दुमाळो दितालो आतां तो क्रिस्ताक परगोटूंक लागता. आनी गालेस्कारांक बरोवन 3 वरान 13 वडीन भाग्योन पावलू म्हणटा, जेजून आमचे शिराप आपणाचेर घेतले आनी आमचे पासत तो शिराप जालो. जेजून आमचे शिराप आपणाचेर घेवन तो कुर्सार मरूंक फुडें सरलो. आतां मोगाच्या भयणो, भाग्योन पावलू जेजूच्या मोगान पडटा आनी अनुभवलेली जेजूची दयाळाय आपल्या जिवितांत दिवंक तो वावुरता. आयच्या पयल्या वाचपान मोगाच्या भयणो इसायास प्रवादी आपणाक दिलेलें कार्य ओळखून घेता. पिडीवंतांक बरी खबर दिवंक, तांकां पेकोवणी दिवंक देवान आपणाक अभिशेक केला अशें इसायास प्रवादी सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानान मोगाच्या भाव भयणो, लोक आमकां सांगता की जेजून जंयसर आपूण वेचो आसलो थंयसर 72 जाणांक पाठयले आपलें बरेपण तांकां चाकूंक दिवंक. दुसऱ्या उतरांनी आपली दयाळाय तांकां दिवंक 72 जाणांक पाठयले. आयज मोगाच्या भयणो, त्या 72 जाणां मदें आमी सगळीं मिसोड जाल्लीं आसा. आमचे पिडींत आसलेल्या बाबा भयणांक, आमच्या जाणट्यांक, आवय बापायक आमी हांगासर घेवन आयल्या आनी जेजूचें मिसांव, हें जेजूचें कार्य, जेजूच्या पावलांनी पावलां घालून हें दोयाळ्याचें कार्य आमी फुडें व्हरता. मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार हेंच आमी पळयता. मानेवंत आग्नेलान आपल्या जिवितांत ही देवाची दयाळाय अनुभवली आनी आमच्यांनी खात्रेन म्हणूंक जाता खरेंच मानेवंत आग्नेलान अनुभवली. मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर एक धांवती नदर मारीत जाल्यार मोगाच्या भयणो आमी कितें पळयता. मानेवंत आग्नेल भलायकेन उस्कूत आसलो, पिडेन तो कश्टावतालो आनी हेच पासत मोगाच्या भयण उत्तर पिरायेर ताका आताक येवन संवसाराक तो अंतरता. आनी हेच पासत मोगाच्या भयणो तो जाणा आसलो पिडेंत कश्टप म्हणजे कितें तें. आनी तेच पासत पिडेन वता सवें तो आपली व्हड दया दाखयतालो. अशें म्हणटात जेन्ना तो सेमिनरींत आत्मीक गुरू कसो वावुरतालो तेन्ना एका सेमिनरिस्ताक एक पिडा जाल्ली, टीबीची पिडा. त्या काळार ती ओशाची पिडा म्हणून मानून घेताले आनी ताचे सोशी कोणूच वचो नासलो. पूण मानेवंत आग्नेल जाणें जेजूची दयाळाय आनी बरेपण अनुभवलें तो आपली बरेपण ते पिडेवंत सेमिनरिस्ताक दिता आनी भशेन ताचे सवें मोयपास आनी दयाळाय दाखयता. आयज मोगाच्या भयणो, आमी 100 आनी हजारांनी लोक मानेवंत आग्नेलाच्या पांयाशी येता जाल्यार हेच पासत आमच्या जिवितांत ही मानेवंत आग्नेलाची दयाळाय आमी अनुभवल्या आनी ती चाकूंक आनी दुसऱ्यांक ती चाकूंक दिवंक देवाचोच आदार मागूंक आमी हांगासर येता. तर मोगाच्या भाविनो, आमच्या जिवितांत आमी हें घट मनांत दवरूंक गरजेचें. जेन्ना तूं आनी हांव कसलीय पिडा ती जावं आमच्या मनाची पिडा, जावं ती आमच्या आत्म्याची पिडा, जावं आमची कुडीची पिडा, हे पिडेंत देव आमकां शिरापना. पूण तेंच जर मोगाच्या भयणो, देव आपली येवजण आमकां उगडापी करता. जेन्ना तूं आनी हांव कश्टवता तेन्ना हो ल्हानसो देवाची येवजणेचो भाग आमी पळयता. पूर्ण भाग जेन्ना आमी देवाक भेटयल्या
तेन्ना आमी पळोवंक पावतले भाग्योन पावलो रोमाकारांक बरोवन म्हणटा आमची पिडा इतली व्हडली आमचे कोश्ट इतले व्हडले की ह्या कोश्टांक आनीक जबाब ना पूण जेन्ना आमी देवाक रूप पळयतले तेन्ना सगळें आमी विसरतले दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावेनो आमची पिडेन जेन्ना आमी कश्टवता तेन्ना देव आमचो जेजू आमच्या बरोबर कश्टवता पाप साहेब फ्रांसीस बरे भाशेन म्हणटा जेजू आमचे आदी आपलो कुरीस घेवन तो कालवारी दोंगरार चल्लो पूण जेन्ना तूं आनी हांव कश्टवता तोच जेजू परत येवन आमच्या खांदार हात घालून आमचे कोश्ट ताणूंक तो आमकां आदार दिता तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावेनो आमी कश्टवता तेन्ना आमचे कोश्ट बेश्टे वचूंक दिनाकात आमच्या कोश्टांतल्यान जायते बरेपण आमकांच आमचे फॅमिलीन आमचे पवित्र सोबेक आमच्यांनी हाडूंक जाता हे कोश्ट बऱ्या कामा पासत आमी भेटोवया आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावेनो कश्टांतल्या मनशांक जेन्ना आमी आदार दिता तेन्ना जेजू बरोबर ते 72 जाणां बरोबर आमी मिसोड जाता आनी जेजूची दोळाय चाकूंक तांकां आमी आदार जाता तर हें आमच्या जिवितांत आपणावंक देवाचीच कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया उबी रावया मोगाल बाबा भयणो आतां आमी किरीत मागणें करतले हे मागण्या वरवीं देवान आमकां कृपा दिवंक आमची पिडा सोसूंक बोड दिवंक देवाचो आदार मागता आसतना जाता जाल्यार आमचे हात आमी जोडुया आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमी जोण एकल्यांचेर मागुया सोम्या तुज्या दोन दुतान जाकोबा वरवीं आमकां सांगून दिलाय तुमचे मदले कोणूय पिडेस्त आसत जाल्यार ताणें पवित्र सुबेच्या याज्ञिकांक आपोवचे तांचे पासत मागून ते तांकां सोयमाच्या नांवान मागून विस्वासान केल्ले मागणे पिडेस्तांक बऱ्याक पडटलें सोमी तांकां भलायकी पोत्तून दितलो आनी तांणी पातकां केल्यान जाल्यार ती ताका बक्षितलो तुज्या नांवान आमी हांगा एकठांय जालेल्या विस्वासान हे मागणें करता तुज्या मोगान हे आमच्या भावां भयणीक तांच्या सांगाताक हाजीर आसलेल्या सोमेस्तां पिडेस्तांक तुजी भलायकी फावो कर तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांत मोगाल बाबा म्हयनो आतां किरीत भाशेन आमी सगल्यांक पवित्र तेलान मागतले आमचे आदनीक तुमचे मदेगोद येतले आनी ते तुमकां सगल्यांक पवित्र तेलान मागतले पवित्र तेलान मागूंक मांडावळ अशी कोत्तले जशे परी आमी क्रिस्त प्रसाद शिवंक येतात तशेंच त्या ते सुवातेर तुमी जंय पाद्री आसतले थंय तुमी येवचे जांकां कोणाक गरज ना येवपाची तांणी बसूंक जाता सुवातेर आनी दुसऱ्यांनी फुडें सरचें आतां आमी सगळीं बसुया क्रिस्त पवित्र तेलान मागूंक थोड्या याज्ञिकां लागीं मागता हे वाटेन येवचें
जिवितांते फादर माता तेना मोशा आदारपा दोर्यारोडे आता दोर्या तोशी सोसन मकनोयता तेना मोशा आदारपा Llena gusto, mochireta, tena mocha, adarapa, eban mochin, dorai malta, ani mochin, shakti diatra, tena mocha, adarapa.
देवता लेना मोशा आदारप्पा मोशा मात्या गुन्या पोटा लेना तेला मोशा आदारप्पा मोचे प्रोई
उबी रावया. आमच्या जिवितांत दोयाळाय जिवंक आनी आमच्या येतेल्या कश्टां त्रासांक फुडो करूंक आमकां देवाच्याच कृपेची गरज. हेंच मनान धरून आमच्यो गरजो आमचे आवडे दुने देवाक उबारुया. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजे मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना नुयच वेंचणुकीच्या वेळार पूण सदांच आपले पोरजेक भेट दिवंक तांच्यो गरजो जाणा जावंक वावरूंक आनी पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाचें बोल आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या गांवांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी वावर करतल्या भाव भयणींनी आपली जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळूंक आनी आपल्या गांवच्या लोकांक बेटे वरवीं आपले मिसांव अदीक फळादीक करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. समाजाचे देगेर आनी एकसूरपणान जियेतोल्यांक आमी मोगान भेट करूंक आनी तांच्यो गरजो आनी अडचण्यो समजून तांचें सवें अदीक मनशाल आमी जावंक आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भोव दयाल बापा, मनशें बरें म्हूण तूं समजताय. तूं आमची पातकां भोगशिताय आनी भोगसणें मागतात तें दिनासतना रावनाय. ह्या तुज्या चाकरांक चिकाकलूत कर. पवित्र मागणेन आनी बाबार्थान केल्ली मागणे वरवीं कुडीआत्म्याची तांकां बुजवण मेळूं. तांच्या पातकांचें भोगसणें तीं मागतात. तें मेळून तुज्या मोगान तीं आशेतात. आपल्या मोरना वरवीं मोरनाचें जैत व्हरून सर्गीचीं दारां आमकां उगडल्यांत. ते जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तुजो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. परमेश्वरा वरदाना समेस्तानी भेटोची. परमेश्वरा वरदाना समेस्तानी भेटोची. दुपाचो सोसो तुमकां जिविता सुदारतलो सासनाच्या आसतना देवाक सोय. सर्वेस प्रास्वेशेश्वर आमी तुका वाचता आमच्या धर्मांमध्ये लायतो दाखां सोर आमी तुका भेटयता. दाखवलें ल्हान मनशाचें वरण केलां तें आमकां आत्मीक घेवन जातलें सासनाच्या आसनाक देवाक सोय. म्हज्या कडेन तुमकां दोन कार्ड सर्वीस म्हज्या पात्रांक म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पोचोवेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. बो दयाल बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातान आसा. हे बलिदानांत जेजूच्या कश्टां मना बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावां भयणांचेर
खोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसोच तांकां मेळ्ळले भलायकी खातीर आमकां संतोश भोगूं हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात न्हय वार्ता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. पेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गुट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे मनाची घडवण आमी पळता. तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुण रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन जुजे बागयोन दोन दुतां आनी सर खाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना व्हडा भवार्थान ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकटवल्या. जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. वायचो दीस सुफळ करूंक जायत्या जाणांनी आपलो आदार दिला. तांचोय सगल्यांचो उगडास करून भवार्थान सांगाताक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां जोदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राज वचलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी बरोबर तुमी शंक करता ते आमचेर जोडटी आनी कास्तान म्हणचो तुज्या कृतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी नकळत. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेडीच्या जेवणाका पयल्यान ते आमी सगलीं सुभागी भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो हो खरीत पवित्र वेळ जेजू आमच्या काळजान येता. जांकां बसूंक मेवता तांणी बसचें. मांडावळ सांबाळुया. लूट करची गरज ना. जी भायर आसात तुमच्या फाटल्यान भायर फाटल्यान यादनीक येतलो वो सिस्टरी येतल्यो वो ब्रादर येतले. तुमी फाटल्यान 2 वळी करात. फुडें सरो नाकात. फाटीं वसात. फाटीं वचून 2 वळी करात. जी कोण माटवान आसात भितर आसात जंय जंय यादनीक येता थंय तुमी उबी रावन क्रिस्प्रसाद घेवचो वळ करून येवचे. जी बाजूनी उबी आसात तांणी मातसो सायड करून लोकांक येवंक वचूंक बायसाचे वो कुमिन्याक घेवन मातसो फाटीं वेशे थंय जागो करूंक. फाटल्यान उबी आसा ती मातसो फाटीं सरात. हांव यादनिका लागीं मागता मातसो फाटीं वचून क्रिस्प्रसाद घेवचो. ती फाटल्यान येतली.
जेसू आमच्या काळजान आयला, आमी शांत जावया. जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. ही एक व्हडली मिलाग्र. देवाचो पूत किरकोळ उंड्याच्या रुपान
आमच्या कुडीन आमच्या रोगतान मिसळ जाला. होय वस्कोत आमच्यो कुडी जेजू आमकां बरी वळखता. एक घडी ओगीच रावया. आमच्या कुडी रोगतान मिसळ जालेल्या दोयाड मोवाळ जेजूक भेट करुया, ताचे लागीं उलोवया, ताचे लागीं संधान करुया, ओगेपणान ही घडी सारुया. उबे रावात. प्रार्थूया. कोण वाले बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. हे पवित्र संस्कार वरवीं पिडेर आसलेल्या आमच्या बाबा भयणाक तुजे मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासणीक बरेपणान तुजे बाबार धरून ती जिवंक तुजी वाखाणणी करूंक तांकां पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसात. बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक आयज पिलाच्या दोंगरार मान्योत्पाद आग्नेलाच्या पांयाशी माये मोगाचो येवकार. आमचो उनवनीत येवकार आमच्या जाणट्या जाल्ल्या भावा भयणाक, वस्कोत पिरायेर पावलेल्यांक, पिडेस्त आसलेल्यांक, आयज तुमी हांगा कश्ट करून आयल्यात, तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्योत आग्नेलान तुमकां पेकोवणी दिवची, तुमकां गोठाय दिवची हे आमचे ओत्रेक. तुमकां हांगा घेवन आयलोली तुमच्या कुटुंबाची वांगडी आमी जाणात. तांणी जायती तयारी केली, तांणी तोकूच घेतला आनी तुमकां घेवन हांगा आयल्यात. तांकां आमचे दिनवास. तशेंच तुमी ह्या तुमच्या भावा भयणीची मोगान सेवा करतात, तांचे सूख दूख तुमी अणभवतात, तांकां तुमी फावो तसलो इलाज दितात, तांच्या सांगाताक वेळ सारतात. तुमकां आमची शाबासकी, कित्याक तुमी व्हडलें मिसावाचें काम करतात. तुमकां शाबासकी. ह्याच नदरेन तुमच्या कुटुंबान पिडेत आसलेल्याची सेवा करीत रावची आनी देवान तुमचेर जायते आशिर्वाद घालचे हे आमचे आवडे. आयज मुख्य येजमान मिसाचो फादर आयवो फेर्नांडीस पिलार सोस्तेचो वांगडी, ताणें देवाच्या उतराची परगोटणी केल्या, ताका आमचे दिनवास. तशेंच आमचे मदें आयज ह्या मिसान आमचे पासत मागूंक वेळ करून आयलोलो आसा फादर नाझारेथ फेर्नांडीस. तो आमचे सोस्तेचो सर्व वडील फादर नाझारेथ हांगा आसा. ताचे खांदार आमचे सोस्तेचो भार आसा. आमी मागता तुमी सगल्यांनी अदीक करून आमची पिडेस आसलेल्या वस्कोत भाव भयणां लागीं तुमचें थोडें थोडें दूख आमचे सोस्ते पासत अदीक करून फादर नाझारेथ जो सोस्तेचो वावर चलयता, खांत घेवन आसा, ताचे पासत तुमी मागूंक आनी भेटोवंक मागता. कोंकणी बायबल डायरी 2023 विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातून मेळटा. ही डायरी वरवीं मिसाच्या वाचपाची तयारी करूंक जाता आनी आत्मीक वाचपूय ह्या डायरींत मेळटा. तुमी त्यो घेवच्यो, घरा वच्यो आनी सदां वाचून तुमची आत्मीक वाड करची. पिलार सोस्तेचें एक मासीक आसा फादर आग्नेल स्कॉल. तशेंच एक सातोळें वावराड्यांचो इश्ट आनी के उजवाड्याक येतात तांचेर
मिसांवाचो जायतो अणभव, मिसांवाचो वावर, तशेंच तरणाट्यांक मार्गदर्शन, आमकां दर एकल्याक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसान ते भायर विक्रेक आसा, तुमी तें घेवंक येता वो तुमी तें तुमच्या घरा पावोंक जाय जाल्यार सबस्क्रायब करूंक जाता. जुवेन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार तुमी दिवचो. आमच्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणीच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसस डेस्क ऑफिसान तुमचें कंट्रिब्युशन दिवं येता. आमकां यादनीकपणाची आपोवणी जाय. आमच्या भुरग्यांनी पाद्री जालोले आमकां जाय. आमच्या भावा भयणांनी ओदें करून दुखवलेल्या भावा भयणींनी पिडेस्त आसलेल्यांनी हाचे पासून तुमचें दूख भेटोवचें आनी पिलाचे सोस्तेक यादनेक फावो जावचें म्हूण मागचें म्हूण तुमचे लागीं आमी आयज खेरीत भाशेन मागतात. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गोरजिवंत अपांगूल मनशांक व्हीलचेअर्स, मुळां, वॉकर्स, वायट केन्स, हियरिंग एड तशेंच 3 व्हिलर दिता. अपांगूल मनशां कडेन ID कार्ड आसूंक जाय. गरज आसलेल्यांनी आवेलिनो दिसाक मेवचें वो ताका फोन करचो. हांव तुमकां हो फोन नंबर आतां सांगता, उगड्या सुद्दां जाल्यार बरें जालें. नाजाल्यार आमच्या इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंय तुमी घेवचो. नंबर 9326120903. फाल्यां आमचो व्हडलो दीस, मानवत अग्नेलाचो दीस. हो दीस आमी ओडा दोबाज्यान हांगा मनयतात. फाल्यां मिसां हे तरेन जातली. 5:30 सकाळीं, 6:45, 8 आनी 9:30 दोबाचीक मीस. भोव मानेस्त मिस अलेक्स डायस, मुखी यादनीक आसून मीस भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी व्हडल्या भावार्थान, व्हडले भक्तीन हांगा आयली. तशेंच फाल्यां तुमी सगल्यांनी येवचें म्हूण आमी तुमकां आमंत्रण दिता. तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल जातले. ह्या व्हडा दोबाज्याक तुमी येवचें म्हूण आमची विनोती. फाल्यां सांजेचें मीस, दोबाचीक मीस जाल्या उपरांत 11:30 आनीक एक मीस आसतलें. आनीक सांजेची मिसां 4 o'clock, 5:15 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. तुमी जायत्या जाणांनी उदार मनान, उदार काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्स, जावं फुलां, जावं आमच्या मिसावांक, आमच्या सेमिनारींत शिकतल्या भुरग्यां पासत, ऑफनेजी पासत, तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानवत अग्नेला वरवीं देवान तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर, तुमच्या वावराचेर, धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो ही आमची मागणी. आयज हो खेरीत दीस. जॉसलीन डिकॉस्टा चांदोर तावन बरयता. 2018 मायाच्या म्हयन्यान बेलगांव हॉस्पिटलान ऑपरेशन करून म्हजो ट्युमर काडलेलो. ऑपरेशन केल्या उपरांत दोतोरान आजून 2 फावट केमो घेवचो पडटलो अशें म्हाका सांगलें. बेलगांवांतल्यान गोंया आयल्या उपरांत म्हजो पाय पिलार आयलो आनी मानवत पाड अग्नेलाशी मागलें म्हाका केमो नासतना पेकोवणी दिवंक. हांव उपरांत परत बेलगांव गेली केमो घेवंक. दोतोरान सांगलें पयलें जें सॅम्पल टेस्ट करूंक धाडलोलें तेंच परत टेस्ट करुया म्हणून. आनी अजाप म्हणल्यार दुसरें आनीक टेस्ट करिनासतना आदले सॅम्पल टेस्टाक दिलोलें तें सारकें नॉर्मल आयलें. म्हजो रिपोर्ट पळोवन दोतोर अजाप जालो आनी ताणें म्हाका केमो घेनासतना परत घरा धाडलें. हांव दिनवासतां दोनया देवाक आनी मानवत अग्नेलाक म्हजे पासत देवान हो उपकार म्हाका फावो केलो देखून हांव मानवत अग्नेलाक दिनवासतां. असले जायते उपकार तुमच्या काळजा मनांत आसतले. आनी ह्या वेळार आमी
मानवत आग्नेला वरवीं मागूकूय आयल्यात. आयज आमी खेरीत भाशेन मागुया हांगा फुडें आसलेलीं आमचीं भाव भयणां जायत्या जाणां लागीं चलोन जायना. तीं आतां तांचें जिवीत दुसऱ्याचेर दल्लोलें आसा, पूण तीं खुशाल आसात. कितल्या बोरमाशान कितल्या मोगान तीं हांगा आयल्यात. तांकां हांगा पळोवन अपुरबाय दिसता तांची. कितल्या त्रास करून तीं कश्ट घेवन तीं आयल्यात पयस पयस तावन. आयज आमी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया, उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळसातावन मागता. तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. पिडिस्त भाव भयणां पासत मागुया. पिडीक सांपडलेलीं भुरगीं आसात तांचे पासत मागुया. हांगा येवंक जावंक ना, तीं हॉस्पिटलान आसात, हांतरुणार आसात, ओडचण आसली पावना जावंक, तांचो उगडास करुया. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानवत आग्नेलाक भाग्यवताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणात. अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उदेशी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानवत पाद आग्नेल माग आमचे पासून आशिर्वाद घेवया. मातशे बसूया.
उभी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. फाटल्या वचून दी बसात.
तुमी बसात. तांची भाव भयणां फुडें आसात, तांणी फाटल्यान रावचें. फाटल्या लोकांक मातसो भायर सरों दी. Okay. Yeah. So,